झेडपी इलेक्शन जावन तरी आमकां अजून मेरेन कोणूच अप्रोच जावंक ना आनी फोंडा बायपोलाकूय लागून कोणूच अप्रोच अजून तरी जाल्लो ना. आमकां दिसलेलें अप्रोच जातले कितें तरी वांगडा करपाक तांकां जाय अशें दिसतलें, पूण सद्या तरी काय हालचाल ती तेंच्या वटेंतल्यान जावंक ना. आनी तेंच्या जर प्रेजिडेंटाचें स्टेटमेंट पळयत आनी तेंच्या सावथ एमपीचें जर स्टेटमेंट पळयत जाल्यार हेच्या वयल्यान अशें दिसता की तांकां आरजीची गरज ना आनी ते इंडिपेंडंटूच वचोन बीजेपीक जिखोवपाक सोदता अशें म्हाका तरी सद्या तरी दिसता. पूण पळोवया, आमी रावतले, आतां मातसो टायम आसा, पूण सद्या तरी काय अप्रोच जावंक ना. पूण अप्रोच जाले जाल्यार विचार जातलो हाचेर. अप्रोच जाल्यार 100% विचार जाता. आमची आरजी तयारी सदांच आसता, आमचें काम चालूच आसता. सो कितें करपाक जाय ते रायट टायमाचेर आमी करतले. पूण सद्या तरी अलायन्साचे सद्या कितें टॉक्स येता जाल्यार पळोवया. नाजाल्यार आमची तयारी झेडपीकूय आमी केल्ली, झेडपीकूय तेंच्यांनी आमकां डीश केले तेन्ना आमी कितें करपाक जाय तें केल्लें आनी 10% वोट शेअर आमचो घेवन आमचे 2 झेडपी निवडून हाडलेले. खुबश्या जाग्यांचेर आमी सेकँडूय येयल्ले. सो ह्याय फावटी आमची तयारी आसतली. सो तेंच्यांनी आमकां आरजीक लायटली घेवपाची न्हू. कित्याक आरजीची एक पावर आसा, आरजीचो एक ब्रँड आसा आनी आरजी बद्दल लोकांच्या मनान एक प्रेम आसा. सो पयशा शिवाय आनी पयशे घेवच्या शिवाय वोट मारपी गोंयान अजून पर्यंत लोक आसा आनी ह्याय फुडें आसतले आनी ते वाडटले.